वाळपय हांगासर आधार कार्ड रजिस्टर करपा खातीर बुधवारा लोकांची गर्दी पडिल्ली। रांकेत उबे आशिल्ल्या 700 जाणां मदल्या फक्त 300 लोकांकच टोकन मेळिल्लें। हाका लागून बरोच बोवाळ जालो। अर्डेक्सको खातीर वाळपयच्या निलेश परवार। सकाळी आम्ही लायनीक रावले हांगासर जवळ 2-3 हजार लोक आसतात। आतां तेंच्यांनी सांगलें फॉर्म सोंपले म्हणून अर्द्या वरा पयलीं आनी मागीर आतां तो सांगता फॉर्म सोंपल्या वरा लोकांनी सगळ्यांनी गर्दी केली। आतां तो सांगता फॉर्म दिता म्हणून लायनीक रावा। लोक आतां एकदम येयल्ले परत लायनीक कशे रावतले? लोक सगळो ना हांगासर, ताका लागून बोवाळ जालो। तुमकां टोकन दिलेले? फक्त टोकन दिला, फॉर्म दिवंक ना। टोकनाचेर तारीख बरोवन दिली 17/4/17 सगळ्यांक 17 तारीख दिली। तेन्ना परत गर्दी कितें करपाचें? ते परत पंचायती मार्फत तुमी हें केल्लें बरें आसलें न्हू? त्या वाड्याचें पंचायती करपाचें। एकूच सेंटर आहे। सगळ्यांनी आतां सगळे हांगासर येयल्यात न्हू। भायरच्यान लायन घेवन आमी गल्ल्या कडेन पावोंक आनी आमकां बंद केल्या आनी आतां म्हणटा तें दिना गल्ल्या कडेन पावोंक बंद केलें। फॉर्मां सोंपले म्हणपाक नंबर सोंपले म्हणून नंबर सोंपले आमी सांगलें फॉर्माचेर आमकां नंबर बरोवन दिया म्हणून ते बी बंद केलें। लोकांनी लायन सोडली आनी लोक घुरी करून सगळो फुडें येवन रावलो। अशें केलं हेका लागून एकदम झगडी जाता ना झगडी जावपाचें लायनीक लोक सारको येतालो व्यवस्थीत। त्यांची चूक केली त्यांनी सांगले तेणी हात केला आणि बंद केले लोक पुढे जाऊ लोक लायनीक येताले लायनीक असले लोक आणि आता येऊन आमकां लायनीक पावून आमी इकडल्यान पावोंक आनी बंद केले। सकाळच्यान लायनीक आसले सकाळच्यान लायनीक आसा आमी भायरच्यान लायन घेवन येयल्या आनी सगळेच लोक लायनीक आसले। कितले लोक आसतले सगळे? हे आतां म्हाका दिसता कमीत कमी 1000 लोक आहा काय कळना फाटल्यान लोक कितलो आतां आमकां समजना न्ही। लायनी रावले फॉर्मा मेळटा म्हणून हांवें त्या पयलीं हांव येयल्लो तेन्ना म्हाका सांगलें लास्ट डेटी यो म्हणून 31 तारखेर हांवें येयलो बेला कडेन पावलो हांव तेन्ना म्हजो नंबर सोंपले म्हणून तो कसले नंबर ते आधार कार्ड करता ते नवी आधार कार्ड नवी